बिहेवियर पियेल्लो केदो व्हडलो सेरमाव आयकोचो पडलो पयलेच फावट न्हय क्रूज हांव जाणा तूं कॅरम खेळोंक क्लबान वेतात म्हणून आनी थंयसर तुमी चॅलेंज लावन कॅरम खेळटात आनी एक फावट जिखले म्हणटच तुमी सगळे एक जावन सोरो पियेतात हे तुका कोण सांगता अरे हेच करून तू म्हजे लागीं पयशे मागत वतलो रे हांवें तुका कितले सांगले रे कितली कसली हांवें सोगलेली पूण तुवें म्हजी सगली सोगला वाऱ्यार उबयली आतांच म्हणटालो न्हय तो बियर म्हणल्यार सोरो न्हय म्हूण ताका दिसता तूं अन्नाडी आनी आपूण शाणो म्हूण आतां पर्यंत तो सोरो पिवन आयला नाजाल्यार ताका देडा पांयान उबो राव म्हूण सांग देडा पांयान उबो रावंक जाय सो सिंपल माणकामती कार्यावळीक सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार देवान साणूक ना हो क्रूज पिंटोचो तियात्र हाचेर आमी थोडी भासाभास करुया म्हजे सांगाता क्रूज पिंटो क्रूज आयच्या माणकामती कार्यावळींत तुका माय मोगाचो आनी कुरकुरीत येवकार क्रूज देवान साणूक ना हो तुवें एक वेगळे तरेचो तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडला आनीक समाजाक वायट एक वेगळे तरेची कीड लागलेली आसा हाचेर तुवें उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला तर ही काणी तुज्या तकलेंत कशी कितें आयली ही खऱ्या जिवितान म्हज्या घडलेली घडणी तीच हांव समाजा मुखार हाडूंक सोदतां ताकाच लागून आदीं हांवें एक VCD काडलेली निराशा काशा म्हणून हो संदेश दिवंक सो म्हजे तकलेन आयलें तियात्र करून दाखयल्यार अदीक बरी मॅसेज पावतली म्हणून देखूनच हांवें हे भाशेन तियात्र काडलो होय क्रूज तुज्या जिवितांत तुवें जें कितें भोगलां तें तुवें समाजा मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला तर नेमकेंच तुज्या जिवितांत कितें घडलां हांव ल्हानूच आसतना सोरो पिवंक शिकलो आनी बेबदो जावंक पावलो हें बेबदिकायेचें दुयेंस म्हाका लागलें पूण देवाचे कृपेन आनी एके संस्थे वरवीं म्हाका हातूंतली सुटका मेवली तर आतां हांव लोकांक सांगूंक सोदतां बेबदिकाय म्हणजे एक पिडा एक दुयेंस म्हणून तेंच हांव दाखोवंक सोदतां जायत्या लोकांक खबर ना हे पिडेक हे दुयेंसाक कुरार ना पूण आसा एक उपाय आसा एक वाट तीच वाट हांव लोकांक दाखोवंक सोदतां इतलेंच म्हजें होय तर क्रूज तूं ल्हानूच आसतना म्हटल्यार ही कितल्या वर्सां फाटली गजाल आतां 22 वर्सां जातलीं ऑगस्टाच्या म्हयन्यान हांव सोऱ्यावून पयस आसल्यार सो हांव 8th आसतना सोरो पिवंक शिकलोलो म्हणजे हांवें पयलोच सोरो पियेलोलो बियरा वरवीं हें स्टार्ट जालेलें मागीर ब्रँडी विस्की आनी शेवटाक हांव रस्त्यार पडोंक लागलो क्रूज एक गजाल म्हाका ह्या खिणांत उगडास येता ती म्हटल्यार तुज्या जिवितांत जेन्ना तूं सोरो पियलो तेन्ना दुसऱ्यांक केन्नाच तुवें दुखोवंक ना आसतलो दुखयल्यात पूण चड दुखयल्यात ते म्हज्या घरच्यांक आनी त्या उपरांत मागीर भायल्यांक झगडीं करप हें तर पिवन सगळेच करतात तें हांवेनूय केलां गाळयो मारप मागीर कांतारां म्हणून लोकांक सोतावप शेजाऱ्यांक सोतावप हें सगळें करूंक पावलो फोडमोड केले आसतली घरांत चड हां म्हणटोच तुजें जिवीत केन्ना बदल्लें कसल्या काळांत तुजेर कसलो वेळ आयल्या उपरांत तुवें तुजें जिवीत बदल्लें जेन्ना म्हाका सगळ्यांनी सांडलो म्हज्या सोयऱ्यांनी म्हज्या गोच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सांडलो जावं शेजाऱ्यांनी गांवच्या लोकांनी तेन्ना म्हाका आमच्या गांवांत एक नवोच पाद्री आयलो ताणें म्हजी परिस्थिती पळयली आनी म्हाका एके संस्थेन व्हेलो तुका उगडास आसा त्या पाद्रीचें नांव फादर सेतोरियो रोड्रिगेज सद्याक तो आतां कांसावलीं गांवांत कांसावलींचे इगोर्जेन वावुरता म्हणटच ताच्या उद्देशीन तुज्या जिवितांत बदल होय जेन्ना ताणें म्हाका एके संस्थेन व्हेलो तेन्ना हांवें तांकां एक प्रश्न केलो हांवें म्हटलें म्हाका सोरो सोडपाची खुशी आसा पूण म्हजे लागीं जायना हांवें म्हजो फूल पावर ट्राय केलो हांवें म्हजो वील पावर ट्राय केलो तेन्ना ताणें एका मेंबरान म्हाका सांगलें वील पावर न्हू म्हणूंक लागलो ताणें म्हटलें वील तुजे लागीं आसा पूण पावर देवा लागीं आसा तुका देवाची गरज आसा आनी हांव नकळो खंयच्यान म्हजे तकलेन आयलें तें हांवें मांयक सांगलें मांय म्हटलें एकूच पावटी म्हाका ओल्ड गोवा व्हर आनी ऑगस्टाची 3 तारखेर 1991 वर्सा निमाणो सोरो पिवन मांयचे सांगाताक ओल्ड गोवा गेलो आनी फादर जॉर्जाचें परमिशन घेवन आमी 5 दीस आनी 5 राती वेरांदान रावलीं थंयसर घसघशांनी पावस पडटालो
हांवें आनीक म्हजे मायन देवाशी मागोवन धिमीर रावन दोगांयनी मागणें केल्या उपरांत देवान आमचें मागणें आयकलें. चड करून म्हज्या मायेचें मागणें आयकलें आनी त्या दिसाक तान आयज पर्यंत हांवें म्हज्या तोंडान सोऱ्याचो गोंठ घेवंक ना. पूण क्रूज म्हाका दिसता 1-2 म्हयने गेल्या उपरांत परत तुका मातशी रूच आयली आसतली. रूच येवंक ना पूण टायण्यो येताल्यो. पूण म्हाजो एक टिचर आसलोलो ताणें म्हाका सांगलें, पळय क्रूज, हे वाटेर शेळो मांडलेलो आसा, जरूय तो तूं ते वाटेर गेलो जाल्यार निसरोन पडटलो, ताका लागून ते वाटेन वचो नाका. थोडो तेंप तुजे फ्रेंड जावं बारां हीं पयस दवर. आनी ताचें आयकोन हें घडलें. होय क्रूज बरी गजाल. आनीक जायत्या वर्सां उपरांत जावं पूण तुवें तुजे जे विचार आसात, तुजे सगळें जें कितें घडलां तें वेव्हारांत घालपाचो तुवें प्रयत्न केला, एक बरी गजाल. आनीक हो वेव्हारांत घालूंक तुवें तियात्र रुपान पालकाचेर हाडलें. तर म्हाका दिसता थोड्याच उतरांनी जे तुजे आर्टिस्ट आसात तांचे उद्देशीन थोडें भोव सांगत जाल्यार अदीक बरें जातलें. हय, जेन्ना हांवें हो तियात्र बरयलो तेन्ना हांव नवोच म्हणटच म्हाका कोणाचो तरी आदार जाय पडलो. सो म्हाका मिनीन मारियो मेवलो आनी ताचे लागीं भासाभास केल्या उपरांत ताणें म्हाका आपलो आदार दाखयलो आनी आदार दिलो, जायतो वावुरलो. ज्या वरवीं ताच्या आदारान हांवें कास्टींग केलें. बाब गॉडवीन मेवलो, गॉडविनाशी वचोन उलयलो, तो राजी जालो. मागीर बाय मारिया, ताचो घोव रॉडसन, वेलेन्सी, हे सगळें कास्टींग करूंक बाब मिनीन मारियोन म्हाका हेल्प केलो. चल आमी मिनीन मारियो कितें सांगतात तें आयकुया. तर मिनी मारियो, तुका क्रूज पिंटो मेवल्या उपरांत कित्याचेर तुमची भासाभास जाली? जेन्ना तो म्हाका मेवलो तो म्हाका सांगूंक लागलो आपलो एक असो सब्जेक्ट आसा तो आपल्या कशेय तरेन लोकांचे नदरेक हाडूंक जाय. हांवें ताका सांगलें, आतां लँड सिजनान हाडून कसलोच फायदो ना, तो तुजो वावर बेश्टो निर्फळ वेतलो. आनीक लँड सिजनान म्हणटा ते लँटाचे सब्जेक्ट आसूंक जाय. हो एक ताचो वेगळेच तरेचो सब्जेक्ट जो तियात्र काडून पयल्या उपरांत लोकांची मनां बोल्दो येतात. ते वावरा उद्देशी जायते गोराब्यांनी बरेपण येवंक शकता. जायते मनीस जे वायट पावलांनी जियेतात, वांकडे जिवीत जियेतात, ते बरे रस्त्यार येवं येतात. हाका लागून हांवें सांगलें, इश्टरागतान काडुया. जी येवजण तुजी आसा ती लोकां मदें इश्टरागतान हाडुया. वावर कित्याक हो वावर लोकां मदें पावोंक जाय, जे वरवीं जे वायट जिवीत जियेतात ते सोडूंक जाय. हें म्हज्या मनान कितें आसलें तें ताका सांगतच ताकाय तें बरें दिसलें आनी ताणें चिंतलें खरेंच हो म्हजो वावर इश्टरागतान लोकां मदें हाडल्यार बरो आनीक जायतो लोकांक पळोवंक मेवतलो आनीक आपल्याकूय बरी स्टडी करूंक मेवतली. आपले जे इश्ट आसात तांकां एप्रोच जावंक मेवतलें, तांकां सांगूंक मेवतलें हो म्हजो वावर तुमच्या गांवांत दाखयात. हें ताणें म्हजें उतर मानून घेतलें. आनीक तुवें त्या उपरांत ताका सजेशन दिलें की खंयच्या आर्टिस्टाक आमी घेवचो ह्या तियात्रांत? तो सांगूंक लागलो अमके भाशेन रोल आसा. हांवें सांगलें ताका अमके रोलाक अमको मनीस फीट जाता. हें आमी त्या उपरांत ते मनशाक मेवले आनीक तो एक ग्रूप कसो आमी फॉर्म केलो. म्हाका तुवें खंयच्या एका मनशाचें नांव जो कॅरेक्टर तातूंत आसा सांगल्यार? एकाच उतरार म्हज्यान म्हणूं येता बाब गॉडवीन. तर आमी गॉडविना लागीं भासाभास करून फुडें कितें घडलें तें आयकुया. तर गॉडवीन, देवान सांडूंक ना ह्या तियात्रान क्रूज पिंटोचो हो तियात्र तातूंत मिनी मारियोन तुका जेन्ना एप्रोच केलो त्या उपरांत तुवें कितें केलें? खरें सांगचें म्हटल्यार मिनी मारियोन म्हाका फोन केल्लो आनी फोन करून ताणें म्हाका विचारलें तूं कोणाच्या तियात्रान आसा काय म्हण इस्टराक. तेन्ना हांवें सांगलें ना, हांव कोणाक ना आनीक हांव कोणाक नाचोवंकूय सोदिना. कित्याक म्हजी VCD हें चलताली शुटींग आनी सगळें फायनल स्टेजीर पावल्ली. सो हांव सारको बिजी आनी जेन्ना हांव काम कोत्ता सो म्हाका फकत सॅटर्डे संडे मेवता आनी अदरवायज आय एम बिजी. आनी हे 2 दीस मेवतात ते म्हाका सारके बेस्ट यूज करूंक जाय फॉर माय VCD. सो ताका हांवें सांगलें म्हाका आनीक पासून डायरेक्टरांची ऑफर येयल्ली पूण हांव नाचोवंक पावचो ना म्हूण हांवें तांकां सांगलां. सो हेंवूय हांव पावचो ना. कित्याक तूं काडटा काय म्हणलें? ना म्हणूंक लागलो. कोण एक भुरगो क्रूज पिंटो तो अल्कोहॉलीक एनॉनिमस हाचेर तियात्र ताणें बरयला तो काडटा. तेन्ना म्हाका चट्ट जालें कित्याक घरा म्हजे मायन सांगलें कोण एकलो भुरगो तुका सोदूंक आयिल्लो एक डायरेक्टर
क्रूज पिंटो म्हणलो आनी तो तियात्र काडूंक सोदता मग तेन्ना मारियोक हांवें तेंच सांगलें मारियो म्हाका दिसना म्हाका खोशी आसा नाचपाक तियात्रान इस्टराक पासून पूण म्हाका दिसना म्हजे लागीं जातलें अशें म्हणून म्हाका कामाचे बाबतींत लिवेचेय प्रॉब्लम जाता सो हांवें सांगलें हांव नाचूंक सोदतां बट हांव तुका 100% गॅरंटी दिना जातलें वो ना पळय हांवें तुका दवरलो हां तुजें हें करता म्हणून तेणें हें केलें सो ओके अशें म्हटलें हांवें एके वाटेन पूण मागीर रोकडोच संडे एड येयलो म्हाका खबर ना एड येयलो म्हजो फोटो कोण एकल्या फादरान म्हाका म्हटलें गॉडवीन तूं अमक्याक आसा हांवें म्हणलें ना फादर ना तुजो फोटो पयला म्हणूंक लागलो सायबा म्हटलें हाय घातलो म्हाका घातलो मागीर नेक्स्ट संडे परत आयलो फोटो तेन्ना हांवें फोन मारलो क्रुजाक फोन मारलो आनी हांवें सांगलें क्रूज पळय म्हणलें 2 संडे पासून म्हजो फोटो येयला पूण हांव तुका सांगता म्हजे लागीं जावचें ना तुका एक्ट करपाक हांव पावचो ना वेरी डिफिकल्ट म्हजें शेड्यूल टायट आसा बट आय डोंट नो जेन्ना क्रुजान म्हाका आपलें तेन्ना जिविताची कोता स्टार्ट केली सांगोंक तेन्ना म्हजें आख्खेंच चेंज जालें हय जे भाशेन आयस मेल्ट जाता तसो तूं मेल्ट जाता दॅट्स वॉट यू नो गॉड हॅज हीज ओन प्लॅन्स म्हणटा ते भाशेन देवाक जाय आसलें हांवें ताच्या तियात्रान भाग घेतलोलो आनी तो रोल हांवें केलोलो सो देवाची खोशी आसली ते प्रमाणे सगळें जालें आनी आतां हांव ताचो तियात्र नाचोंक एकदम खोशी भोगता म्हाका सारको खोशेन नाचता बरे भाशेचो रोल आनी बेस्ट रोल आनीक बेस्ट तियात्र म्हणटा तें अशें म्हज्यान म्हणूंक येता हांवें जायते डायरेक्टरांचे तियात्र नाचलां हांव पूण म्हाका क्रूज पिंटोचो हो तियात्र हे विशयाचेर एकदम बरो लागला ही इज गिवींग अ व्हेरी गुड मेसेज एड्युकेटीव प्ले सारकी 500 रुपया दी म्हटल्यार तुका आयकोंक येना गे सांगल्या म्हजे लागीं 500 रुपया ना म्हणून तुका सांगता म्हाका आतांच्या आतां 500 रुपया जाय आनी जोरूय तूं म्हाका ते 500 रुपया दिना जाल्यार पळय तुजें कितें जातलें तें फुडें वता आसतनाच तूं तुजें शेड्यूल बिजी आसलें म्हणटच तुजो वावर सोंपलो येस सोंपलो देवाचे आशिर्वादान म्हणटात ते भाशेन बरे भाशेन सोंपलो आनी म्हजी VCD रिलीजूय जाली पयर 11थार रिलीज जाली आमचे ऑडियन्साकूय दाखयल्यार अदीक बरी ओय ऑफकोर्स ऑडियन्साक दाखोवंक म्हाका चड खोशी भोगता पळय म्हजी VCD पळय जशें म्हाका तशें तुका ही जावन आसा म्हजी पयलीच VCD हाचे पयलीं हांवें म्हजी एक ऑडियो आल्बम काडलोलो 95 रोचना म्हूण आनी ते उपरांत ही म्हजी दुसरी ही VCD आसा आनी CDच्याय रुपान बोथ फॉर्मॅट्स आनीक म्हाका सांगोंक एक खोश भोगता कित्याक म्हजें काजन कॉमेडी क्वीन प्लातिल्दा जें खूब वर्सां पालकां दिसून नासलें तें आतां हे म्हजे VCDन तें दिसतलें आनी ताणें म्हाका खूब हेल्प केला हे VCDन हय जरूर म्हाका दिसता आमचे जे ऑडियन्स आसात ते व्हडे उमेदीन ही विकती घेतले आनीक पळयतले पूण ही तूं भुमिका करता आसतना तुका चड सहकार तुज्या सहभागेली कसो कोणाचो मेवलो सहभागेली म्हणल्यार सांगपाचो म्हणल्यार सगळ्या एक्टरांचो म्हाका मेवलो पूण चड करून मारिया जी जावन आसा म्हजी माय त्या तियात्रान म्हणटच गडवीन आमी तुज्या मायच्या लागीं उलयल्यार चड बरें एकदम बरें देवान केली काकू ओडवाकाचो गाडी म्हाका दिला एक गडविनाची माय म्हणटच मारिया ह्या तियात्रान तूं एक मायची भुमिका करता म्हणटच तुजी जी एक्टींग लायन आसा ताचेर तूं खरेंच खुशाल आसा खूब खुशाल आसा चड खुशाल हय म्हणटच हातूंतल्यान तुका कितें एक्सप्रेस करूंक मेवता समाजाक जें कितें वायट आसा तें खरेपणी ह्या तियात्रांतल्यान बेबदिकायेंतल्यान कितें वायट घडोवन येता तें खरेपणी स्टेजीर रावन दुसऱ्याक सांगोंक हो सहयोग मेवता आनी हो रोल करूंक खरेंच म्हाका जायती उर्बा येता ताचो शो इतलो उमेदीन आमी करता ओके बरें आसा म्हणटच तुज्या पुताक तूं बरी देखीचीं उतरां दिताली म्हणटच ह्या खिणांत तुजो पूत तुज्या लागीं आसा जो तियात्रांत तूं डायलॉग घेतालें तोच डायलॉग